संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद। आगमत अजात पुष्पपुक्षाया आरदे मया हूयते विपुलमनं बहुभागाशमुरजात वेदकामाय मां च रक्षपुत्रांश्च शरणमभूतव। इंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की बोलो। श्रीमद सम्यम इंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की। गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज। वेद व्यास बादरायण गोविंद गोविंद। हरि ओम शन्नो मित्रश्च वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद। संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद। सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद। संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद। परम उदार गुरु सच्चिदानंद।
करुणसागर गुरु सच्चिदानन्द परमहंस गुरु सच्चिदानन्द परम पूज्य गुरु सच्चिदानन्द ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द संस्थानाचो आराध्य देव व्यास रघुपती नरशिंवाक साष्टांग नमस्कार कोरनो. तशेंच आमगेले मुंबईचे महापवित्र महाचैतन्य माधवन तीर्थ स्वाम्याले वृंदावनाक साष्टांग नमस्कार कोरनो. तशीच आमगेले मुंबईंत आशिल्ले आमगेले वर्धेन तीर्थ स्वाम्याले वृंदावनाक साष्टांग नमस्कार कोरनो. आमगेले सदाकाल आज आमगेले समाजाक ह्या रितीर येवन राबत तसले आमगेले उल्लोच देव म्हळ्ळे श्रीमद सुदीन तीर्थ स्वाम्याल वृंदावन हरिद्वार आसा तांकां ही साष्टांग नमस्कार कोरनो. आमगेले परमपूजनीय प्रितीचे आमकां सदाकाल आशिर्वाद करता तसले काशी मठाधीश श्रीमद संयमी तीर्थ स्वाम्याले चरण कमलांक वंदन कोरनो. आज हे राजस्थानाचे एक भुमीन तूं जैसलमेर म्हळेले मरुभुमींतू हांव हें आमगेले समर्थ गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजा तर्फेन स्वाम्याक प्रथम स्वागत करता. आमगेलें एक भाग्य म्हणत आमगेले समाजाचें की आमकां जन्म येताना एक कुळदेव एक इश्टदेव एक धर्मगुरू आसा. विंगड खंयचेय समाजाक नाच तें आमगेलें एक परम भाग्य म्हूण लेखता. आज आमी हांगा पुराजन ह्या जैसलमेर गांवांतू लेखन तशें आयले सच शिंया शापुरो केलो पडी शेके काळार शेक आसता तसले आमकां यात्रा करता तसले भाग्य आमगेले संस्थानान आमगेले GSB सेवा मंडलाक संस्थानान आमकां मस्त भाग्य दिलेलें आसा. ह्याच वेळारी म्हाका सांगूंक भारी आनंद जाता की आमी 92 तू पंढरपूर यात्रा 94 तू भद्री यात्रा त्या टायमार 5,500 जनांक आमी घेवन चमकले. आमगेले मलगडे कृष्णभट माम माधव पुराणीक माम दिनपै माम आनी पुरा एक्टीव जावन आमी पुरा तेन्ना सनप्रायेचे त्या टायमार 5,500 जनांक घेवन बद्री यात्रा केलेली. 96 तू 6,000 जनांक नेपाळ यात्रा केलेली. तशीच 2002 तू आमकां स्वाम्याले दिक्षा महोत्सवाचे एक कार्यक्रमांतू एक लिडरशीप से म्हळ्यार एक स्वयंसेवकाचे ते करता तसले भाग्य आमकां सेवा मंडलाक स्वाम्यान चलोवचून दिलेले. तशीच 90 तशीच बद्री यात्रा अशी मस्त नमुने यात्रा आमकां सेवा मंडलाक करता तसले भाग्य आमगेले महागणपतीले आशिर्वादान तशीच संस्थानाचे आशिर्वादान आमकां मेळ्ळेलें आसा. ह्या 2023 एंड जावन 24 आतां नवें वर्स कॅलेंडर इयर आमगेलें नवें वर्स युगादी गुढीपाडवा सुरू जाता जाल्यार सुद्दां हे कॅलेंडर इयर म्हणटाची ते ह्या वर्साक 2024 तू आमकां मुंबयकारांक एक व्हड एक जबाबदार आसा. प्रथम म्हळ्यार आमगेले वाल्केश्वर मठाचे जीर्णोद्धाराचे उद्घाटनेचे मुहूर्त आमकां स्वाम्यान दिलेलो आसा. 29 फेब्रुवारी 29 फेब्रुवारीक सकाळी 10 गंटे मुहूर्त स्वाम्यान आमकां दिलेलो आसा. तशीच 2024 तू अनेक म्हळ्यार आमगेले आमी सदां आज मुंबय समाज इतले व्हड मुंबय समाज म्हणून आमगेले पुरा समाज एक आज एक स्थळार येवन रबत आसले जाल्यार आमगेले वाल्केश्वर आशिल्ले महाचैतन्य माधवन तीर्थ स्वाम्याले 250 पुण्यतिथी आराधना आमगेले मुंबईंत आसा. त्या वर्स आमी मागून घेतिल्ले प्रकार स्वाम्यान आमकां चातुर्मासा सेवक करता आसले ते सेवेक आमकां भाग्य दिलेलें आसा. सो 2024 स्टार्टिंगाक एक आमी आज हे राजस्थानाच्या मरुभुमींत आसा जी उपेंद्र तीर्थ स्वाम्याल 350 पुण्यतिथी तेमे हे 2024 आसा. आनी आमगेले उल्लोच देव म्हळेले सुदीन तीर्थ स्वामी आमी केन्ना विसरूंक जायना. आमी हांगा कोण हे जन्म हांगा आसा की प्रती एकलेले प्रार्थ स्मरणीय हर्देन तूं आमगेले ते सुदीन स्वाम्याल आठवण येता
तांगेले जन्म शताब्दी याचे 2024 येता 25 येता सो संवत्सर येता सो तसले मस्त कार्यक्रम आमगेले नरसिंह देव प्रत्यक्ष जावन आमगेले संस्थानाचे राघवेंद्र तीर्थ स्वामी पुण्यतिथी 300 वर्सां पुण्यतिथी तशीच एक 75th इयर सुकृतीन स्वाम्याले तज्जेची पुरा हेच वर्स येता आस तसले महा अंतू आमी आजी हे पर्वकालारी हांगा राजस्थानाचे जैसलमेर गांवांतू आयलेसच प्रथम जावन हांव सांगच्याक इच्छा पावता जैसलमेर आमी भोंवच्या आयिल्ले न्ही भोंवच्याक न्ही तातूंत एक स्वामेलें आमकां एक मार्गदर्शन आसा आमी सारस्वत ब्राह्मण सरस्वती नदी तीरार तुकून आमी थंय वास करून नाशिल्ले ती आज ती परम पवित्र ती सरस्वती न्हंय सगळ्याकिंत व्हडके आमी सांगी आयकलेले प्रकार गंगा नदीकिंत भारी व्हडी ते आमगेल कसं की पुण्यान फळान की कसं की पापा आजेन की ती आजी अदृश्य जालेले आसा आमी त्या प्रकार पळयलेले प्रकार स्वाम्यान मार्गदर्शन दिल्ले प्रकार ती न्हंय आजीकय तोग्गू तुकून ताजे व्हळता म्हणून आमगेले विश्वास आसा तशीच आमगेले भारत देशाचे सायंटिस्टांनी ONGC जावं जिओलॉजिकल हांनी तांणी हांगा तुकून त्या जैसलमेरा तुकून ती सरस्वती न्हंय व्हळता म्हणून 10,000 फीट तोग्गू वताना तांकां ते न्हंयचे उद्दा मेळ्ळेलें ताजी उद्दा तांणी ते कार्बन डेटींग म्हणटाची ते कार्बन डेटींग टेस्ट करताना त्या उद्दाक सरस्वती न्हंयचे म्हूण तांकां म्हणजे 10,000 वर्सां सुरवेचे म्हूण हें उद्दाक म्हूण अशें तांकां ते कार्बन डेटींग प्रकार सायंटिफीक ताजे तांणी सांगिल्ले प्रकार स्वाम्यान आमकां हें पुण्यक्षेत्र आमकां सरस्वती नदीचे हाजेरी हांगा येवन आमगेल्या समाजान आज थंय भूमी स्पश्टी जायत तुकून म्हाका दिसता ह्या स्थलार हवन जाल्लें आशिश ना स्वामी भुंयतून तातूंत खंयचेय म्हाका दिसना हांव कसो एक चेर कोण सांगता म्हणून म्हाका दिसना देवाल त्या देवान आमगेल समाजाक आमगेल स्वाम्याल उपस्थिती ते एक भाग्य दिल्लेलें आसा ते रणव म्हळ्यार गांवांतू ती सरस्वती न्हंय तुकून व्हळता फाल्ल्याक हे शिंयाक आमगेले स्वाम्याल अनुग्रहारी आमगेले गांवां तुकून मस्त वैदीक आमगेलो आमी प्रार्थना केलेले प्रकार स्वाम्याला आशिर्वाद केलेले प्रकार मस्त वैदीक हांगा येवन ते फाल्ल्याक हवन जावचें आसा सो सांगिल्लो उद्देश कसो म्हळ्यार आमी हांगा तें रेंवें गुड्ड पळोवपाक खंडिताची तेव्हा एक चंदाय देवाल प्रकृती चंदाय देवान कसली सृश्टी केल्या म्हणून हांवें स्वाम्यानी प्रार्थने टायमार सांगिल्लें आसा आमी नदी पळयला समुद्र पळयला हिमालया पळयला गुड्ड पळयलेची रेंवेचे तें एक सौंदर्य प्रकृती ती तें पळोवचे खातीर हांगा आमकां स्वाम्यांनी आमकां तें भाग्य ह्या GSV सेवा मंडळाक दिल्लेलें आज तसले तें पल्ल्या ते जावं तसले ते सरस्वती हवनाक स्वाम्यालय देवालय आमी मागून घेताची ते निर्विघ्नान जावन आमगेले महागणपतीलाय मागून घेताची ते कसं की कश्ट म्हणून आमकां भंय करता कित्याक आमी मनुश्य आमकां स्वाभावीक आसा मात ते देवाक मात्र देवाक स्वाम्याक ताजे मुखावेल भविश्य कल्पनीक आसा आमकां विश्वास आसा ते पल्ला जावं तसले ते हवनांतू आमगेले पुरा समाजांक ते केल्लेले हवन पुण्यान सरस्वती हवन केल्लेले पुण्यान आमगेले सारस्वत ब्राह्मणांक उद्धार जावन आमकां बरें करून दिवका म्हणून हेच वेळेर हांव मागून घेता तशीच हांगा जोधपुरांतू स्वाम्याल कॅम्प आशिल्ले ते अनेक उद्देश कसो म्हळ्यार आमगेले सारस्वत समाज हे राजस्थानांत मस्त आसाचे विश्व सारस्वत फेडरेशन म्हणून आमगेले सुदीन तीर स्वाम्याने ते स्वताची स्वाम्याल एक मना इच्छा आशिल्ली की आमी पुरा सारस्वतान वट्टू जावका म्हूण हे भारत देशांतू खंयचे ब्राह्मण वर्ग एक चड ब्राह्मण वर्ग आसा म्हूण जाल्यार ते सारस्वत ब्राह्मण आमी पुरा गांवांत आसा आमी काश्मीर तुकून सूर जावन प्रत्येक राज्यांत तूं कर्नाटका जावं खंय जावं आमगेले सारस्वत ब्राह्मण प्रत्येक कडेन आसा ते आमगेले हवो भाग्य म्हूण आमी लेखताची तशेंशी स्वाम्यान आमकां सांगिल्लें ते सारस्वत समाजान आमी पुरा वट्टू येवका आमी पुरा एक मालगड पुरा आमगेले वट्टू आशिल्ले देश कालांतर आमी एक कडेन वचून आमगेले भाशकी राज्यकी पुरा विंगड जाल्ले जाल्यार सुद्दां आमी वट्टू जावका म्हूण ह्या उद्देशान सुदीन स्वाम्याल मना आशिल्लें
ते आमगेले परमपूज्य सेमीन तीर स्वामीन आमकां आशिर्वाद करून पयरी जोधपुरांत तूं सारस्वत ब्राह्मण समाज म्हणून आसता एक सण रितीर आसा थंय स्वाम्यान वास्तव्य करून 2 रात्रीचे कॅम्प दिवन तांणी हांगा येयले हांगा जैसलमेरान तुजे काही ऊण आसाचे सारस्वत आमकां तांगेले कॉन्टॅक्ट करूं जाय न्ही तशीच हांगा तुका न्हू आमगेले सारस्वत समाज मस्त बिकानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थानाचे सगळ्यांत व्हड डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार बिकानेर त्या बिकानेर डिस्ट्रिक्टांत एक दुंगडगड म्हणून एक गांव आसा श्री दुंगडगड थंय 1,500 फॅमिली आसा गे तशी तांची लोक म्हणटा सारस्वत ब्राह्मण 1,500 फॅमिली आसा गे तशें ते आमकां थंय तांणी स्वाम्याले विनंती केलेली आसा अशी न्ही स्वाम्यान त्या विनंती मान्य जावन ताची जबाबदार मात तांकां आमगेले नेमनिश्ट आमगेले करता आसली ती पद्दती गोतना म्हणून स्वाम्यान ती जबाबदारी आमकां सेवा मंडळाक दिली आमी जायत म्हणून स्वाम्याला सांगिल्लें आसा त्या वेळची ती ते सारस्वत ब्राह्मण थंय एक चंडिका हवन जावचें आसा स्वाम्यान आमकां सांगिल्ले प्रकार सो तशी हे पुरा विंगड कार्यक्रमा क्षेत्रांत हे देवाले स्वाम्याले अनुग्रहान जाल्लेलें आसा मस्त शीं खाता आसा हांव चड उरलें ना इथं म्हळ्यार स्वाम्याक उलयता गेल्यार तांचो एंड ना सो कितलें आमकां मंडळा हो भाग्य म्हणटाचे तें भाग्य आमकां संस्थानां मेळ्ळेलें आसा तशीच हेच वेळेर हांव हे जे पुण्य क्षेत्र म्हणून लेखता स्वाम्यान आमकां आशिर्वाद केलेलो आसा 2029 इयर आमगेले गणपतीले 75th इयर अमृत महोत्सव त्या कालार स्वाम्यान आमकां आमगेली ती गणपती जावचे कडेन ते चातुर्मासाचे व्रत कोरका म्हूण आमकां आमी स्वाम्याले विनंती केलेली आसा देवान स्वाम्यान आमकां अनुग्रह कोरका आमी कसं कितें एक ट्राय करता आसा जी तें आमगेलें भाग्य आज आमगेले गणपती म्हळ्यार सेवा मंडळ म्हळ्यार गणपती म्हूण GSB म्हूण आमगेले समाजाक एक भूषण म्हणटात GSB म्हूण खंयचेय गांवांत गेल्यार तो कुडले काडटा आनी गणपती म्हणटा लास्ट इयर आमी हेच वेळेर स्वामी अयोध्या आशिल्ले January 5 to 12 सेम टायम सो थंय अयोध्या गेलेले तेन्ना सुद्दां स्वाम्याक आमकां आमी पुरो आशिल्ले आमगेलें भाग्य आमकां तें राम मंदिर प्रतिश्ठीत जावचे कडेन परांक January 22 तारीख प्रतिश्ठ जाता थंय आमगेले स्वाम्यान आमगेले समाजा तर्फेन ते रामदेवाले चरणार तांणी आमगेले समाजान स्वाम्याले मना आशिल्लें एक रुपया द्वार कोरका देवाक म्हणून आमगेलो आराध्य देव रामचंद्र 1000 कटल्यान वर्स चुकून तो पूज केलेलो देव हांगा विजयन तीर स्वाम्यान दिल्लेलो देव तसले ते पवित्र अयोध्यांत गेल्ले वर्स स्वाम्याले कॅम्प जालेले थंय सुद्दां इंजिनियर्स पुरो L&T टाटा प्रोजेक्ट हे पुरो आशिल्ले अशें उलयता आनी स्वाम्यान एक ताका निमगिलें ताणें नांव सांगलें संतोष कसं नांव महाराष्ट्रीयन सरनेम खंयचें म्हणलो मुंबय म्हणलो अच्छा ताणें निमगिलें ताणें स्वाम्यान सांगलें आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण GSB म्हूण ताणें GSB सांग भितर स्वामी गणपती खंय तूं अयोध्यांत गणपती खंय स्वाम्यान म्हाका बोट दाखयलें हाका धरा म्हणून तो सांगता पास देव खंय पास देव खंय उरलेले कूड पास खंय म्हळ्यार सांगचे उद्देश कसो म्हळ्यार आमगेले संस्थानाचे आमगेले सुदीन तीर स्वाम्यान ते 2 चातुर्मास कोरून आमगेले मुंबय समाजाक एक पवित्र आमकां ते गणपतीले आराधन करच्याक भाग्य दिलेलें आसा स्वाम्यान जे दिवस चुकून 97 तशीच 2004 चातुर्मास केल्लेलो त्या दिवस चुकून आज ते मंडला ग्राफ देवा दयेन काही उणेपण आलेलें ना आमी ते लेखता की हे आमगे सुदीन तीर स्वाम्याला आशिर्वादू काशी मठ संस्थाना आशिर्वादू तशीच परमपूजनीय सैमीन तीर्थ स्वाम्याले आशिर्वाद म्हणून आमी लेखताचे तशी असल्या अहोभाग्य आमकां मंडळ GSB सेवा मंडळ म्हळ्यार खाली GSB सेवा मंडळ न्ही आनी तो पुरा मुंबय समाज आयले 29 इन्स्टिट्यूशन आसा तांचे पुरा जनता येवन स्वयंसेवक की तांगेले तान शक्ती सेवा करताची तो आज हे व्हड दिवसांत हांव हे यात्रेंत स्वाम्याले मागून घेता कसले चुकामूक जाल्लेले आसल्यार आमकां क्षमापण कोरका आनी आमकां आमगेल्या समाजाक तशीच आमगेल्या GSB सेवा मंडळाक आमी त्या टायमार आमी पुरा सान आशिल्ले आतां पुरा मंत्र जेवचे आयिल्लेची जाल्यार सुद्दां आमगेले यंगर जनरेशना सुद्दां आमी 2-4 जाणांक हांगा हाडलेले आसा तांणी ते मुखार सुरू व्हरका कंटिन्युटी संस्थानाची आनी आमगेले ती अनोन्य एक प्रीती आसा ती प्रीती कंटिन्यूस कोरका म्हणून आमी आमगेले मना आसा ते देव स्वामी आमकां चलासून दीस म्हणून विश्वास आसा तशीच ह्याच वेळेर म्हाका ह्या जैसलमेरा विशयान एक उत्तर सांगता आसा आमगेले वेदमूर्ती विजय भट माम हांगा आयिल्ले आसा तांणी दय करून स्टेजार येवका तांणी आतां
ते पल्ल्या जाऊत असेल ते हवना जागे री ते रेवे गुड्डे री आता त्यांनी पुरा हवना तयार करून हांगा आयले सजी त्यांनी हे जैसलमेर यात्रे खातीर त्यांनी स्वतानही तांगेल धुव हांगा फिजिओथेरपिस्ट म्हणून रोहिणी म्हणून आमगेली मुंबई पुरा जाणां गुर्त आसा ती हांगा आसा लास्ट 8 वर्स चुकून तशीच तिगेल बाम म्हणून प्रसन्न शेणय म्हणून तिने तिगेल बामणांनी आमकां हांगा मस्त सहाय केलेलें आसा आमी खाली हांगा येवन डायरेक्शन दिलेलें मात्र पुरा वोमट काडलें तिने तिका आमी बिश्टोवचें म्हळ्यार आशिल्लें हें कर गो तें वगी ये न्ही कार ये न्ही बस ये न्ही तो ये न्ही हांगा पुरा जन म्हळ्यार पुरा जाणां गोत आसा त्या विशय नाका सो तिने तिगेल बामणांनी आमकां मस्त सहाय ह्या यात्रे खातीर स्वामी केलेलें आसा तांकांय तांगेल कुटुंबाकय मुखार सोनूय बरें जावका आज तांकांय आशिर्वाद करता म्हणून हांव मागून घेता तशीच हे म्हगेल 2 उतरां हांगा राबयता बोलो श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की बोलो श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की काशी मठ संस्थान की काशी मठाधीश की वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा गणपती बाप्पा प्रथम जाम देवालय तशीची आमगेल्या स्वाम्याने स्मरण करून हांगा मेळिल्ल्या सर्वांकय प्रितीन आशिर्वाद करतात आमगेल देशो म्हळ्यार भारत हे भारत अत्यंत श्रेष्ठ गांव म्हणून सांगतात हे जगत्यांतूची श्रेष्ठ गांव म्हळ्यार भारत आमी सांगचे न्ही शास्त्र सांगचे आमगेन काम इद रे शास्त्रांक कसन सांगलां की तें सांगचें काम आमगेन नंतर आमगेन कपोल कल्पीत सांगचें न्ही तशी शास्त्रांतू श्रेष्ठ गांव म्हणटात पळया हे गांवांत कित्या श्रेष्ठत्व मेळ्ळ्या देवान अवतार घेवन देवान भोव न्हू हेच गांवांत हे भारत देशांत आमगेले सर्वेय देवान अवतार घेतलो म्हळ्यार वैकुंठांत दुखून त्रिप्रवणगदयो होम अवतरती वेर दुखून अवतार घेवन घेतलो हेच गांवांत हे भारतांत आमी खंयचे खडलेंत वचा आमगेलो अनुभव कितले श्रेष्ठत्व आसा हांगा राम येयलोलो हांगा कृष्ण येयलोलो आज आमी हांगा गेल्ले जलसमीर स्वामी हें बाई खंय असो ताका विश्वास वय न्हय करची कोणें ही बाई कृष्णान केलेली कृष्णाक उद्दापिंचाक आमकां जाल्लेली पांडवांनी हांगा तुगून वचन केलेली बाई खंय पळया बाणगंगा आमी बॉम्बेत ते राम येयलोलो रामान बाण मारलोलो खंय एक गांवां वचा हळ्ळे 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 ते हळ्ळेंत पुरा एक राम एक देव नाजाल्यार पळया हनुमंत गुड्ड घेवन वताल खंय बा तो गुड्ड घेवन वचना गुड्ड्या तूं दी पळय खंय ती खंयची तो खंय यो गामू तूं एळिमले वच थंय वच हांगा वच पुरा हांगा वच हांगा जडायू मारलो गामू खंय पळया तुमी मनावरा आमगेल्या देशांत प्रत्येक गांवांत देव संबंद जावन आसा कित्या देवान भोवलेली गांव हेच हाका 3 प्रकाराचेर केल्या देशा शास्त्रानच ब्रह्मावर्त मध्यवर्त मागीर आर्यावर्त अत्यंत ह्या देशांत भारत देशांत श्रेष्ठ गांव खंयचो ब्रह्मावर्त ब्रह्मावर्त म्हळ्यार खंयचें पा हिमालय असेल गांव तांतूय बद्रिका क्षेत्र हरिद्वार जाल्यार ब्रह्मावर्त एक देश प्रदेशे हरिद्वार येना खंय ते एक श्रेष्ठ म्हणटा ती खंयचे एक कर्म केल्यार ते श्रेष्ठ कर्म मेळटा मागीर मध्य तेंचे हांव न्हू नर्मदा तीर वर्ग्यान आसा न्हय म्हळ्यार मध्य प्रदेश तुगेले खंयचे गुजरात हें पुरा
UP मध्यंतून हे सगळं मध्यम मध्यम देशू थंय केल्यार रे आतां तुमकां सांगिल्यार कशी आंबस श्रेष्ठ आंब खंयच्यो रे निमगिल्या रे आमकां कळना रे आमी सांगना ती आपूस आमकां ना तो ताच्या भशी गोड गोड आंबे न्ही आसता ती आमी पळयला जाल्यार पुराय जाणां मात आयत श्रेष्ठ आंबो म्हळ्यार क्वालिटी सुपर क्वालिटी सुपर क्वालिटी मागीर सुपर चुकून मध्यम येता खंयच्योच विंगड खंयचोय आंबो मागीर अधम तांतूय आसना न्हय देवगड आपूसू तांतूय तें कशें कितें आसा तें गरी कशें नांव आसा रत्नागिरी देवगड तांतूय खंयचे तेज आंब्यांत आसा श्रेष्ठ फायन क्वालिटी सुपर फायन क्वालिटी सुपर क्वालिटी क्वालिटी पळया तशीच आमगेल्या गांवांत जाल्यार शास्त्रांत ती गेल्या चांग गामू मध्यम ते नर्मद आनी खंयच्यो अधम समज सांगिल्यार नर्मद एकड पुरा म्हळ्यार आमी पुरा अधम देशांत आसूचे जाल्यार ही सर्वै कर्मभूमी आमी हे कर्मभुमींत खंयचेंय कर्म करूं असले अधिकार आज आमकां ब्रिटिशान पुरा त्या गांवां सगळीं ती केल्या म्हळ्यार कितें केलें म्हळ्यार पुरा गांव नाक्कानातीन गांव सांगून पुरा कसन तें बद्रीक आतां पळयलें आमी खंयचे बुकात बद्री देवभूमी अत्यंत श्रेष्ठ देवान वास करचे गांव खंय हरिद्वार सरी नाय ताका कितें पिलिग्रीम टुरिस्ट सेंटर असं उत्तराखंड तुम्ही या टुरिस्ट मॅपार पळया आनी तें तूं शिमला वत पळय शिमला गेल्यार तें म्हळ्यार थंय तिकी टुरिस्ट प्लेस ताका कितें केलें तें व्हड थंय व्हड देवीन देवस्थान आसा तें पुरा विसरनी हिमालय म्हळ्यार आमगेलें मन्ना हिमाचल प्रदेश म्हळ्यार तिगे आमगेलें मन्ना तूं सर्वय तें कसन खंय टुरिस्ट प्लेस हिमाचल प्रदेश आमी वचे तशीच आमगेली भावना कशी आसता तशी हिमाचल प्रदेश थंय सगळं कितल देवी क्षेत्र म्हळ्यार ज्वालामुखी अब जळतस उजो स्वतः आमी पळयल्या देवीन क्षेत्र तें पळया परत तुमकां कशी की हिमाचल म्हळ्यार हाजी टुरिस्ट प्लेस आमकां हिमाचल एपल पळया आमगे ना आतां हांगा यस मागीर उलय जलसमेर इतकी मरुभूमी हें कसन टुरिस्ट प्लेस असो मागीर उलय आमकां पळय आमगेले माथ्यांत कशी वायट करून दवरल्या आमी कोणेय मना व्हरना ती आमगेले मन्ना विचारत तें कोण केलें प्रथम जावन ते उटी खंय पळया की ताका उदक मंडल म्हूण महादेवान क्षेत्र तें थंय चमकला रे खंयच्योच रामू कृष्णू कोण येयलो म्हूण आसतलो खबर नाल्यार परशुरामू वय की न्हय आमी पळया कशी करून दवरल्या आमगेल्या देशाकच कशी आतां पळय बचा कोडाक कोडाक कितें की टुरिस्ट प्लेस वय नवय इतले तें कोडाकांत आसूचे दक्षिण भारतांत एकीच कावेरी उद्भवची वय की न्हय ती कावेरी दक्षिणांतुली सप्त नदींतुली एकी एक नदी ताजे वच गांव तो यथार्थ जान सांगल्यार दक्षिण गंगा म्हळ्यार गोदावरी म्हाका आमी सांगता तें कावेरी दक्षिण गंगा आमगेलो विश्वास जाल्यार यथार्थ गोदत्तम बारिदी गोदावरी तशी कावेरी पळय आमगेले सर्वे आमगेले चेंज प्रत्येक गांव हांगा ह्या देशांत कर्मभूमी कर्म करूंक दिलेली भूमी आमकां तूं रान्ना वच रे देवजान संकल्प स
वेर आमी ते पेपरार वचीन थंय तिकी रामस्तंभू म्हूण करताय खेत रामाले पुरो राम गेलो गांव पुरा ते पुरा काडू गेल्यार राम चमकलो आसता ते सांकेतीक जान आसय थंय ते 36 गटान चमकल्यार ते पुरा आतां रान आतां थंय वच्चे जशी कश्ट इथे म्हणल्यार हे सुचते कसन तें तुगेलें नॅक्सलाइट बस्तर किस्तर पुरा थंय आसकय रामान आसकय तांणी सांगतानी आमगेली नागपुराची सांगतानी थंय सगळं रामान भोंवलेलो गांव आसकय थंय 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 ताका संगोल पुजा आमी केलें नास आतां पुरा परा पळय आमगे संस्कारा खातीर तांणी जाल्यार एक विचार केलो की रामान भोंवलो थंय दुखून अयोध्या दुखून हांगा वरक्यान खंय धनुष्कोडी वरक्यान तांणी एक स्तंभ करता की पळया राम गेलोलो तवळी आमगेलें मन आयत्ता बापास तो संस्कार हाडकाम अशी स्तंभ करचे न्हय तो विचार आमी मनां व्हरका जाल्यार न्हय छान एक विशय तशी एक गांव प्रत्येक जन देवाल जन जुडसुल्या प्रत्येक श्रेष्ठ गांव आमी राबचे अधम जाल्यार कारण कितें म्हणल्यार अधम देशान जाल्यार फल उण जाता आतां उदाहरण सांगताय जाल्यार मट्टी गुळ बॉम्बेच्यान कळटा की ना की आमकां गोतना मट्टी गुळ म्हण मट्टीन जे आमचे गूळ आसता ते गुळाक कसलो रूच आसा तेंची कारकळान जाल्यार ताका मेळना खंय बा हांगाय मेळटा गूळ खंय हे गांवांतूय मेळटा मू हांगा मेळटा की ना की उत्तर भारतांत मेळटा आमी पळयल्या ते गुळाची रूच थंय मेळटा ना ताजे जावन अशें न्हय खंयचे गुळ न्हय म्हूण सांगूं येता ते ना गुळच रे आमी ताका पळयल्यार आमगेल्या भाशेन आजी तुकी इंग्लीश शब्द सांगच्या पुरो ताका कसं न्हय इतता बैंगण आयत इंग्लीश बीन जाल्यार एकच जाल्यार रूच विंगड वय की न्हय तशी सर्व गांवूय श्रेष्ठ आमी कितलो भाग्य की आमी व्हड भाग्यवंत की आमी ह्या देशान जन्म आयली देवान अवतार घेतले गांवांत देशांत येयली कितलो भाग्यवंत देश म्हूण पळया आमी हे देशा म्हणकीच वैज्ञानीक जान आमी सांगता ती आमगेल देशा म्हणकी एक देश आसवे आज आमी आमकां मध्य हांवें फॉरेन वचा हिमालय समगा कितले सरावंडींग रे चड जाल्यार 3,500 किलोमिटर एकड तेकड हांगा दुखून तुगेले खंय कन्याकुमारी दुखून कळ्ळारी श्रीनगर वरान नाल्यार बद्री कल्यार 3,500 किलोमिटर ताच्या चड ना एकड 2,000 किलोमिटर वरक्यान पळया ह्योच हिमालय कितलो श्रेष्ठ जावन आसा की काश्मीरचे हिमालय विंगड हिमाचला हिमालय विंगड उत्तराखंडचे हिमालय विंगड तूं आसामा गेल्यार विंगड मेघालया गेल्यार विंगड ते हिमालयाक कशी केल्या तेची हिमालयो नाम नगादिराजा पूर्वापरो तोयन दिव्यगाख्य कुमार संभवान तू काळिदास सांगतस कशी काय ताजे एक पाळू ताण हिमालयानी ती केली आम्हाला एक पाळू कळलो निक एकड अरबी सियान दवरलो खंय आनी एक पाय दवरलो निक तागेले एक पाय थंय आसके सी ऑफ बंगाल खंय बांग्लादेश रे एकड पळय तूं गुजरात दुखून एकड येता खंय तशी जावन पळोवंक अफगान थंय आमगे न्हय कंडहार थंय वचून हिमालय येवं मेळटा थंय पळया खंडकार सायडाक आशिल्लो हिमालय पळय तो विंगडच लडाख आशिल्लो हिमालय पळया तो विंगडच आज पळया ते हिमालय लडाख कितलो श्रेष्ठ गांव ते नाका ते शिमला म्हणच न्हय किन्ने ते म्हण थंय तुगेल्यान ह्यो गांव आसा किन्नरान बोमचे म्हूण तो गांव ते आनीक आसा मरे श्रेष्ठ विंगड एक पिकनीक स्पॉट कुफ्री 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 न्हय तें शिमला वयर तुगेलें मनाली मनाली किंकर ताका विंगडा त्या डिस्ट्रिक्टाक नांव आसा ताजे वयर तितून म्हणल्यार किंकर बोमचे गांव म्हूण तो ताजे वयर लडाख
आम्ही सांगेल वरतो की थंय पळा थंय एक मरुभूमी तो वय हिमालय कशी व्यत्यस्त पर्वत हिमालय जाल्लो का तें जाल्लें एकड समुद्र एकड न्हंय पळया आज आमी मरुभूमी येयल्या ती मरुभूमी आसा कितले किलोमीटर सराउंडिंग भितरी आमगेल देश कितले चंद आसा बहुचित्र जगात बहुधा करणात परशक्तीर अनंत गुण परमहा मध्वाचार्याने अत्यंत श्रेष्ठ एक वाक्य देवान आमकां सृष्टी करून दिल्या जगत त्या कशी बहुचित्र जगत बहुधा करणात हे जगत म्हळ्यार विचित्र खंय पळय आमी सांगीन प्रकृती विंगविंगडा प्रकृती आता तुम्ही पळया तुमकां समुद्र विमान येतलो तर हेवे येतलो हिमालय येतलो पुरा बहुचित्र जगत बहुधा करणात तुका प्लास्टीक आसा प्लास्टिकान तूं बकेट करता वय की नाही लोखंडान तूं सेरी करता करण म्हळ्यार कारण म्हण कॉस बहुधा करणात परशक्तीर अनंत गुण परमहा तो देव अत्यंत करण तू मध्वाचार्य सांगत की हे प्रकृती तू देवा पळय मध्वाचार्यान वाक्य बहुधा करणात परशक्तीर अनंत गुण परमा देवान कितूल तगल गुण ते सृष्टीन तू देवा पळय म्हणून मात्र नाही तगेले शक्ती कितूल म्हूण आसा पळया आमी मनावरा ही सृष्टी इतली चंद करून दवरल्या देवान तावळ देव कितलो चंद आसतलो प्रकृती अशी आमकां खुशी दिता खंय तागेल्या दिली आसली ती महालक्ष्मी जड प्रकृती आसच्या पुरो ताज्या पशी तो देव कितलो चंद आसतलो देवान आमकां ही सृष्टी करून दिल्या हे सर्वे हे देशांत पळया आमगेल देशांत सर्व विशयांत तुयी जनपदांनी पळोवंक गा इतलो साण देश तेन्ना आमी सांगीन सुरवेक आमगेल देशा म्हण की आमगेल एक देश ना सर्वे आसा आसच्या पुरो आमकां कळत ना फॉरेनाक कसन आसा आतां तूं मिडल इस्ट वता थंय खंय रे हिमालय आसा USSR व्हड गांव थंय आसच्या पुरो आमकां कळत ना जाल्यार विंगडा रुपात जाल्यार आमगेल देशू इतूल सान जाम उतलें देवान करून दिल्या आज आमी एक आसा ती खंय जलसमीर सुवर्णनगरी खंय हांगाचे राय मेलारी कृष्णाल वंशाचे म्हणटा न्ही सांगचे पेर आमी उदयपुरा जोधपूर ते पुरा सूर्यवंशा राय ते वेळार जयपूरची जाल्यार सूर्यवंशा राय सांगतात न्ही ताका चुकीची ते राम हाजे वेळेरी कोर्टा वेळेर तांणी दिल्या प्रूफ दिल्या चुकी शतमाना पुढे रामा मंदीर आसा थंय आमी ते वंशाचे ऐकीन आमी वाचिनी ऐकीन तशी आज जलसमीर म्हळ्यार सुवर्णनगरी आज एक आमी आसा ती मरुभूमीन तूं ही जाल्यार श्रेष्ठ गांव सरस्वती आसा रे कित्या काल आमी अशी वता न्ही बेसार टकय कळ्ळें तुका फास्ट पळयन न्ही ते म्हळ्यार कृष्ण मृग कितली वर्ष दुखून मन्ना दुखून असे न्ही कृष्ण मृगा पळोवंका कृष्ण मृगा पळोवंका आसल्यान तूं साधू मृग म्हळ्यार कृष्ण मृग गाय आस रे ना म्हूण सांगिल्लें म्हणून इद्या ते कृष्ण मृग म्हळ्यार सन्यासीन सगळं ताज्य अंतू खेंबे सुका इत्यादी चर्मारी म्हळ्यार साधू जावन सुका तपस करूं म्हूण शास्त्र सांगता आयच्या काळान रे तशी अत्यंत साधू मृग
ते साधू मृग असेल गाव म्हणला रे श्रेष्ठ गाव म्हणून सांगतात. पावन जाम गावान काही ते कृष्ण मृग असूचे. आता इंडिया अंदाज म्हणला रे अंगाय असं एक तुमकूर आला की खंयची एक असं आम्ही अंतू वाचिन इथे अंतू पेपरार येईन खंयची डक्कान हराळणार आता नाही मस्त वर्ष पुढे तेच काही पता इंग मागीर असूचे अंगा आणि त्या गावान तू हवन केल्यार अत्यंत चांग काल आम्ही कितल किती केलें हांगा तर निमजान ते पुरा असं काल आम्ही कारवत्तच मुखारी हा वन्य मृग है फस्ट पळय ना हंग खंय रे डेसर्टांतू मरुभुमीन तू येस मृग खंय आस आनी थोडे थोडे झाड आस चा खंय पुरा कडेच ना आतां रोडार वच्चे ना खंय आसता ना एलिफंट क्रॉसिंग हे रन्ना रड क्रॉसिंग हा सेम जेमगा हे मागीर तशी आसता ना मुखार वच थंय मेळ्ळा मुखार गेला आनी मेळ्ळें एक नाक आमी कारान चेस केलें मेळत म्हणटा लागीं वचून पळय तुजें बाल आसा इतलें सांग कळ्ळें आसा कृष्ण म्हणून चित्तल रे डियर हां तुमगेले भाशेन मराठीत म्हण आमकां कळना हां हरण तें संस्कृतच तुमगे न्हय असो तशे ते श्रेष्ठ गांवांत आमी मना उरका की आमी खंय आसा ती ह्या गांवांत आनी ते सरस्वती न्हंय व्हडचें गांव आमगेले सर्वे सांगचे आशिल्ले मितोळाची सरस्वती न्हंय ना आशिल्ली एक सद्य ना आशिल्लें हें सगळें आमगेले एक 70 years फुडें इंडिया स्वातंत्र्य जेमचें ना आमकां शिकोवचें ना हें सगळें मितोळाची हांगा एक न्हंय ना आशिल्ली कसनय ना आशिल्लें खंय वय नवें पळया ती मस्त हें फस्ट सरस्वती न्हंय सत्यम सांगीन कोण की इंडियाच्या न्हंय नासान नासान तर फस्ट टायमान तो सरस्वती न्हंय व्हडचे रूट कशी आमगेले महाभारतान खंयचे रूट सांगला की ते रुटा प्रकार आसा फस्ट मागीर ते तातूंत रिसर्च जालें तातूंत मस्त सरस्वती न्हंयन तूं रिसर्च केलो म्हणून दिसता कल्याणरामन ताण ते वय आज तितले नहीं तो रूट मात्र नहीं सरस्वती न्हंयचे तीरार आसीन जनपद पूरा बिझनेसमॅन आसीन तांकां सिंधू नदी संस्कार नहीं सरस्वती नदी संस्कार आशिल्लो म्हूण आज प्रूव जातच पळया ना म्हूण सांगीन वय म्हूण हांगा मिलिटरी मस्त पाकिस्तान बॉर्डर आमगेलो देश रे तो विंगडवे नेपाळ विंगडवे नाही कळो तुका बांगलादेश तो विंगडवे नाही आमगेले देश हांग भारत खंडे 1948 आन तूं हें पळय इंडिया स्वातंत्र्य 1948 तुकून 50 ए कॉयन्स आमगेला ते कॉयन्स आन तूं भारत मॅप सोळ्या तातूंत पुरा अफगान येता नेपाळ येता पुरा येता भारतान नोट प्रिंट केल्या मिनटान प्रिंट केलेलो नोट तो स्वातंत्र्य जाल्या नंतरच आज पेर कोण की सांगता पॉलिटिशियन हें कसान उलयता तुमी असो पाकिस्तान आमगे बॉर्डर आसूचे ना ते कितें जालें म्हणल्यार रे मिलिटरी कुद्दां आमकां गव्हर्नमेंटांनी ती केलें म्हणल्यार बारकाक BRC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आनीक सेंट्रल वॉटर अथॉरिटी हांकां दोग जाणां भेटयले हे मरुभुमींत खंय दास आमी वाचिल्ले विशय रे तांणी सोदीन खंय
वत गेली खंय हांकां खंय मेळ्ळी कसं न्हीच कोणकी एक बायल मनीस कसन करता म्हळ्यार खंय की कडेन उद्दाक घेता आनी माथ्यार दुखून घेवन येता थंय वतात तुमी खंय घेता ती थंय मेळटा चमकली खंयची एक देवीन दवळच कितें बरें थंय वचचें ना मागीर थंय खोंडी ना खोंडून आमचें आनीक तांकां आमकां दिसता 100 फीट भितर उदक मेळ्ळें तांणी तें टेस्ट केलें तांणी सांगिलें तें टेस्ट करचें आनीक हें कितल की 1000 वर्ष फुडें सिंत 10,000 कार्बन टेस्ट हें करेक्ट आसा तातूंतलें एक तर ना फाय आमी बरा पळया आज जाल्यार आमी उत्तुल देवान सृश्टीन तूं काल आमी चमकले न्ही आमी लेकीन हे मरुभुमी कशी उदका कश्ट आसा हांगा 15 फिटार उदक मेळटा वतस की तुमकां काल आमी चमकली आमकां तें न्ही रे हें जें आमकां बारीक कुश मेळची तशी खंय उदक हें म्हणून कितें थंय उदक काडटा न्ही आमी लेकीन 100-150 फिटार दुखून 200 फिटार दुखून काडटस उदक न्ही 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 ये यो आमकां वच आमकां आर्गेन ताजे बेंची लेकी गे न्ही काडलें दोर घालें यो फट्टी मारता की ना की आमकां प्रूफ जमका न्हय दोर घालें तातूंत हर दोर आसीन आमी गेल्या की एको लयलो तो उदक बरो वयला थंय घेवन येयलो दोर घालें उदक काळें दिसता उदक मागीर टॉर्च मारून पडलें उदक दिसता काळें 215-20 जालें कितले फीट आसा म्हूण पळोवया रे म्हण तें राब आमी ताका दोर काडलें दोर काडचें आनीक करेक्ट 15 फिटार उदक असां हांगा मस्त मेळटा खंय पळया देवान कितले चंदू कोण आमकां अनुग्रह केला असं खंय फुडें जाणांक तें ज्ञान आसीन खंय हांगा सेंट्रल वॉटर कमिशन हें कमिशन तें कमिशन खंय अनुभव आयद्रा खंयचें कमिशन रे सांगिल वर्तू की हांगा सरस्वती न्हंय व्हळताली आज सरकार ती करता ती सरस्वती पळया इतले वर्ष कोणीय पळोवन नासले विशय सरस्वती न्हंयेचें पुनर्जीवन जामका बरेपण जामका तुमकां कितले जाणांक कळटा की ना की 2 वर्ष फुडें सरकारान एक पद्दती घाल्या सरस्वती नेवीचे ते 2 सरकार एक हिमाचल आनी हरियाणा प्रारंभ केले आसा तेची आमकां आमी जाल्यार त्या सरस्वती न्हंयती विशय सांगिल्लो आमकां ती संबंद तुमकां कळटा आमी सांगतावे आमी सारस्वत ते सरस्वतीचे पुत्र तिगेले पुत्ताल चेडू आमी लोकांक एकच म्हूण सांगता ब्राह्मण विंगड खंय रे फॉरेनाक खंय ब्राह्मण आसा ती ब्राह्मण म्हळ्यार रे भूसूर आहा म्हणजे गाय गामतुले म्हळ्यार रे भुंयचे देव आशिल्ल्यान दुसरे चड आसूचे कोण म्हळ्यार आतां पळया नंबूदरी म्हणजे ना तमिळ केरळा मात्र मेळटा आय्यर तमिळनाडू मात्र अय्यंगार म्हण चडतावत आंध्रा मागीर हायव्यांचे ते खंय रे हाव्यक थंय आसूचे मराठी ब्राह्मण खंय पुष्करणी ब्राह्मण हांगा ते खंय राजस्थान सारस्वत कन्याकुमारी गेल्यार सारस्वत आसा ती आज न्हय शतमान तूं काश्मीरा वच थंय आसा राजस्थान सारस्वत राजस्थान सारस्वतांतूय भेद आसा न्याती सारस्वत न्ही का बिकानर सारस्वत तांकां जायना आमगेले आंतू आसता गूण आमी पळयलें काश्मीरी पंडितांतूय पळयला आतां पेर न्यादी सारस्वतांत पळयला
अजा पुढे बिकानर सारस्वतांतूय पळयल्या धोक्यांतूय पळयल्या एकूय गुण थंय एकल्या आपल्याला एकल्या जमना आनी एकल्या कशी तांडून सकल घाल्यात म्हणून रिसर्च करता गेले तांचो आवाज आमकां दिमका रे आनी कोणाक दिमचेना सगळे सारस्वत म्हणल्यार DNA एक न्हय तशे सारस्वत आमगे ते हांगा आसा ती आमगेले तेच सारस्वत विंगड आसा आमगेले स्वाम्यान तेच मनान विश्व सारस्वत फेडरेशन मागीर कसले मुक्कारशिनी हांगा दुखून सारस्वत दुखून पुष्करांत और स्वाम्याक पुष्कर मला भारी प्रीती अत्यंत प्रीती केन्ना नाही पुष्कर पुष्कर म्हण मागीर कळ्ळें आमकां महाभारत वचच्यानीक सरस्वती न्हंय मिंगल्यार ताजे एक अंशूक पुष्कर तीर्थ पंचतीर्थांतून हें करता तशी पुष्कर सांगून लायलें न्ही पुरा सारस्वत थंय आसा पुष्कर थंय आसा सारस्वत चितोगट म्हूण आसा एक गांव सगळे सारस्वत भरला थंय तांगेले MP तो सारस्वतच तशी सारस्वत आसा ती ते पुरा सारस्वत एकड कोरका आमगेला आनी एक उद्देश सरस्वती न्हय म्हूण मात्र न्हय ते सारस्वत एकड कोरका एकीकरण कोरका ताका प्रयत्न करता आसा तांकां काय जाल्यार ते मन न्हय आसा आमी हें करता तांकां गोत्त आसा गोत्त ना म्हूण आमी लेखिल्यार चूक जाता पयर ताणें सांगिना आमकां एक कळ आसिना आमी आत्तां कळू सुरू जालें न्हय तुमी आमगेले सारस्वत थंय आसा म्हणून आनीक आमीची ताका संख्येची प्रसाद दिमचे ना हें तुमगेले समाजाक म्हूण प्रसाद आमी दिवचेच न्हय तो काळेल्या उतराक दिमचे ना प्रसाद तुम्हारा वैसा मत बोलो हमारा वैसो बोलो खंय आमगेल्या म्हणकी म्हूण सांग आमी तुमी विंगड न्हय आमी ते खातीर न्हय आतां मंडळ म्हणून प्रसाद दिताय न्हय रे आतां खंयचे तुगेले समाजा रे म्हूण सांगून दिताय न्हू आतां बॉम्बेचो कितली समाज आसा तांकां ते इन्स्टिट्यूशन ते इन्स्टिट्यूशना अरे तांकां काय जाल्यार इत्या आमी जाम काम आनी तांकां कितें आमगेले समाजान दुखून आमगेले मना आसा तांणी सांगची ते म्हळ्यार आमगेले भितरी जामकां स्वामी सारस्वत ब्राह्मणां तूं IAS हे सगळे ब्युरोक्रेट्स आमी करता सरे सांगतात आमी आलसे न्हय कितें कळ्ळें तशी तांकां पुराय एकीकरण कोरता तो बरो आसा बिकानर तशी पुराय एकीकरण एक उद्देश तो आनीक आसली इत्या म्हळ्यार गुजरात आसा थंय आसा सारस्वताक मस्त आसा ती कच्चान तूं कंडापडी आसा ती म्हळ्यार थंय वचून तो ती मेळटा तशी एकीकरण कोरगा तशीच एक सरस्वती न्हंयची एक जाम काम ताजे सर्वे उद्देशान आमी राजस्थान आयली मेमच्याक आमकां गोत ना जयपुरा सूचना हांगा येयलेली विजय भटाली धुवनी आमी कसले आसो हे हळ्ळे भितर आमगेन एक गांव आसा ती हे मरुभुमीन आमी कितले भाग्यवंत रे दक्षिणाचे आमी लेखिने नासकी आमी कितले भाग्यवंत म्हूण बॉम्बे जाल्यार दक्षिणाचे एक पळयल्यार आमकां चड शेक आसा की शेक ना आमकां शी येयना आमकां आराम लोक मनाक गेलो तुका आनी युद्ध येता म्हूण खंडीत भीमका नाका पाकिस्तान कदान बॉम्ब घालता म्हूण नाहीच लंगा खंडीत आमकां दिक्कड येना शेकोय ना थंडी ना कासनय ना आराम जाल्यार आमकां अय्यो म्हणटात आमी हांगा पळया हांगाचे जन कितले कश्ट आसा तांकां एक मना वरा काल एकल्याला निमगीन तुमी कशें हांगा जीवन करता ते स्वामी शेक्याक आमी अशी निमगीन आतां तुमकां गद्द दिसता मू तोरतोडेची स्वामी 3 वर्सां एक पंत गद्दे हांकां काम केल्यार मेळ्ळें ना जाल्यार ना मागीर तुमी 3 म्हयने एक टुरिस्ट येता ती ताजे निमित्त आमगेलें जीवन वता नेक्स्ट निमगीन नित्य करता तुमी निमगीन खाण येयल्यार आमकां नाका आमकां एक चूर खाणाक आमच्यान एक पात्तोरा कुडकयला हातोरू म्हण आमी थू करता ती तांणी नित्य खाणाक आमच्यान ते रेंव घुमता गाली गाली ताका सारकी नांव सांगता ते रेंवेन घुंवन ती पात्र खाणा वट्टू ती रेंव समेत खामचे खे आमी
तो चलेगा हमको. आमकां एक फात्तोर गेला बरो आयो गलाट रे गलाट तांकां नित्य आमचे कितल भाग्यवंत रे मी खंडित भाग्यवंत. भंगार मिलिटरी पळोवंका काश्मीरा वचचे ना आईस करगसून तांणी उद्दा प्राथमिक कार्य करचे. थंय तांकां एक चपाती तेंची खंय पुरो आ मेळ्ळी म्हळ्यार खुशीच इथे मला बिस्केट ते मेळटा म्हूण तांगे त्याग पळया. तीच मिलिटरी ते काश्मीर अरबची तोच 100 चापरे पोटाप्रती तोच ये मरुभूमी येता 55 डिग्री सेल्सियस रप्ता 50 की 60 ये मरुभूमी तोच मिलिटरीचो ताका पोस्टिंग आसता 3 वर्षांनी चेंज करता आसतना मागा तांणी कोणाल खातीर तांगेले उरले त्याग आमकां सरे हें कांय ना आमकां सुगान आसा तें मनावरा. आनीक मीठ उणें जालें मीठ ना खंय तांतूय समाज आनीक कार्यक्रम जेमचे देवळान तूं ते साल्प जाला पुरो घरां जायना रे असो. आमी भाग्यवंत आमी सांगून न्हय न्ही खंय खंय गेले न्हय हांगाय जाल्यार रे हेमका हांगाय जाल्यार आमगेर एक समाज आसा एकोल आसा ते जयपूर आसूचे ना स्वामी यशस्वी आसा एक म्हणटा कोरयार आमकां मरुभूमी पळोवंक पुरा भोंवल्या ती हिमालय पळयला आमी पर्वत पळयला मागीर हांगा समुद्र तें तूं आसूचें न्हय तें तूं आसूचें एक पळोवया तांतूय एक अनुभवीत ते तांणी कशी जीवन करता ती सिक्का जाल्यार मस्त तशी हांगाय जाल्यार येव न्हू तशी येयल्यार जाल्यार ना हे श्रेश्ठ गांव. अरे आमी निमगीन वरया रे सरस्वती तीर खंय म्हूण सोदा तुमी वाची न्हय ना मागीर सोदून ते रणव 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 सायंटिफीक जाम ते मात्र न्हय सायंटिफीक जाम प्रूफ केलें न्हय ते बारकान तातूंय बारका म्हणून आमी कुडकास BRC ताका न्ही ताका कसलो संबंद म्हणून आमकां कळना रे बाबा एटॉमीक रिसर्च सेंटरान तें हें केलें ताका कितें संबंद आसा ते तांतू तांणीशी सोदून गावन तसले एक जाग्यार आमकां जाता जाल्यार पळोवया रे हांगा करचे आ भशी एक हवन इत्याक आमगेले मनांत आमगेले देशभर जे आमकां सारकी सरकार चांग करता कितें ही सरस्वती नदीचें पुनरुज्जीवन देवाल दय जे आमकां रे केन्ना नाय देवाल दय असं जाल्यार चांग जाता पळया आमकां लॉर्ड स्वाम्यांनी केन्नाय एक उत्तर सांगचें अशें न्हय. आमगेल सरकार केदाना देवाक नमगत की देवाचे विश्वास दवरत की ते दिवसाक भारत बर जाता ते उत्तर देवान सत्य केल्या शतमान 100%. खंयच्यो जे प्रायम मिनिस्टर आज वरक्यान 65 इयर्स खंयचे एक देवस्थानां पांय पडूं गेलेलो की देवाक नमगिलो की देवाचेर विश्वास दवरलो की आमी पॉलिटिक्स उलयत न्हय तुमी मना व्हरा. इन हिस्टरी फर्स्ट टायम देवा नमगलो आमगेलो देशभर जमचे आशूर जालो. स्वाम्यान उत्तर तें देवा नमगल्यार देव बर करता आमगेलो देश सनातना धर्मा विश्वास दवरलेलो देश रे लगाड कळलो कोण आहे दुसऱ्यांनीच आमगेल्यांनीच आमी सांगना ती ते आमगेन सब्जेक्ट न्हय. पळया बुश ते दीस पार्लमेंट तांगेलें तें पेंटागना आक्रमण केलेले वेळेरी फर्स्ट ताण सांगेन उत्तर कसन अमेरिकन प्रेसिडेंटान माय गॉड आजी पळया आमकां कितलो विश्वास आत्ता मी एक पेपर मलयाळम पेपर वाचून येयन कालची की पेरचे तो नाईक तो सांगता आसा कोण की इक्बाल म्हूण कर्नाटकाचो
आम्ही राम बघतो पेरी तो कोणतो हांगाचो जम्मू काश्मीर पुढेचो CM अब्दुल्ला फरूक अब्दुल्ला पळया राम सर्वालो खंय कोण केलं रे विश्वास जाल्यार एक गांव रे हेच भारतांतू एक तमिळनाडू एक केरळ थंय राम मंदिराक आमी पेपरार वाचिल्लो विशय एक DCC प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी खंयचे एक पोस्टार आशिल्लो ताण राम मंदिरा खातीर दुड्ड दिलेल खातीर किती लढाई केल्या ते समजमचे आसा जाता आज ना जाल्यार पाय खंडीत जाता जामका पळया आजी आमगेले देशभर जेंच्या आमगे विश्वास देवाचेर आमगेलो विश्वास तो सरकार तिकी जांग करता सरस्वती न्हंय म्हळ्यार फुडें आज्य देश खंयचे गंगे पशी व्हड आशिल्ली सायंटिफीक जानूय तांणी केल्या कशी कशी वता ताजे रूट आज थंय जाल्यार एक थंय तिरार कोरकार एक हवन सान म्हणटा थंय कांय करूं जमना कांय ना थंय आमकां ते विडियो दाखय न्हय पळया थंय एक जामका खंयचे दिसा थंय जमचे आसा आमगेले देशाक बर जामका आमगेले देश श्रेष्ठ आमगेले देशाचे संस्कार ते कोणाक द्रोह दिवचे आमगेले देशा संस्कार न्हय रे म्हळ्यार आमगेले सनातन धर्मा संस्कार न्हय सर्वांकय बर जामका आमी केन्नाय मागुची तिगी सर्वांक काळे वर्षद पर्जन्य आहा आमगेले देश हाजेलरी बर जामका तांतूय आज कसनकीची प्रकृतीची विचलित जाता आसा पळया तुमी मरुभुमी दुरूक व्हरता मरुभुमी पावस येता खंय की थंय हें जाता आसा पावस येना थंय तें जाल्यार यथार्थ चांग रुपार जे आमकां प्रकृती जाल्यार आमगेचेर दय कोरका प्रकृतीन आमी केलेलो कितें काय नासच्या पुरो आमगेले मनशान केलेलो बुद्दीन तांगेल्या स्वार्थान जाल्यार चांग जे आमकां सर्व विशयांत आमकां अभिवृद्धी जे आमकां मात्र न्हय आज आमकां राम मंदिर जाल्या तें जाल्यार मात्र जालें ना आनी एकदां व्हडली आसा आमकां कृष्णान जन्मस्थळ तेवें जाल्यार आमगेले म्हालगड्यान आमी विश्वास येयलो मधुरा मधु म्हळ्यार राक्षसा म्हणलो गांव तो लक्ष्मणान शत्रुघ्नान परिपालन केलेलो गांव तो तसले थंय जाल्यार जे आमकां मात्र न्हय आमगेले समाजा जाल्यार भर जे आमकां आमगेले समाजान जाल्यार धार्मीक विशयांत प्रीती जे आमकां संध्या वंदन की देव धर्म म्हणून तातूंत प्रीती जे आमकां आज उण जातस आनी के जाल्यार विश्वास वृद्धी जे आमकां आनी मुखावेल पिळयेंत तातूंत प्रितीयेन आसक्तीयेन काम करचें तशें जे आमकां सर्व विशयांत बरेंपण जे आमकां म्हण हें सर्वेय काम कोरका म्हण ते नदी तीरार अरे हजारो वर्ष फुडें केल्या म्हळ्यार तें हवन करचें जाग तो आज अर्थ करण्याच्या पुरो सरस्वती न्हय म्हळ्यार सारस्वत ब्राह्मण आशिल्ले म्हण महाभारतांत अत्यंत कडेन तें येता तें ब्राह्मण तें करता अशें न्ही हें करता अशें न्ही त्या वेळेर तो बलरामाक ताका मिर्या दिल्या मस्त वर्ष नंतर आज आमी आमचे छांग रुपार जे आमकां प्रितीन केलेल्यान आमी खंयचे उद्देशान करताय की ते उद्देश साफल्य जे आमकां मात्र न्हय आज तुमी येयल्यान ते प्रितीन कसरकी स्वाम्यान एक मोग काम जाता आमकां स्वाम्याला आशिर्वाद दे आमकां तशीच आमकां आयज जाल्यार ही प्रकृती कसरकीची एक पळोवंक म्हण प्रितीन येयल्या तुमकां आयज जाल्यार देवान बर कोरका आनी ताका कारण कोण की मंडल तांणी कोणें हे व्यक्ती वे न्हय सर्वे आसा बॉम्बे आसा बॉम्बेची मात्र न्हय पुराय आमची आसा बॉम्बे पुराय जाणांक बर जे आमकां आनी के जाल्यार तांगेले मस्त मनांतली इच्छा आसा कसरकीची तांगेले एक आशुपत्र जे आमकां ताका कसरकी विघ्नता हाजी कसरकी एक वार्ता केल्या चंद्रुपार जे आमकां आनी तांणी कसरकी मागून घेतलें व्हड इच्छा ती जाल्यार देवान सार्थक कोण दिवचे तशी देवान अनुग्रह कोण सर्व विशयांतूय कसरकीची देवाचे दवरलेली प्रार्थना आसा नाल्यार तुमी दवरलेली प्रार्थना आसा ती देवान सत्य करून दिमकां म्हण व्यासरूपती नरसिंह आली तशी लक्ष्मीपती व्यंकटेश आली मात्र न्हय सर्व कुलदेवाली सर्वय गुरु परंपरेचेर प्रार्थना करून रबेतात हांव एक स्वाम्याल्या विनंती करता मागून घेता आमगे
या जैसलमेर यात्रेक सक्सेस जावंक जाल्यार विजय भट मामाल धुव रोहिणी शेणै डॉक्टर रोहिणी शेणै तशी तिगेल बामणू प्रसन्न शेणै तशीच प्रसन्नाला आवजपूस प्रकाश शेणै आनी तिगेल तागेला आवसू तांणी स्टेजार येवका एक मंडळा तर्फेन सोम्याल हस्तून एक प्रसाद दिवेतात दय करून मुखार येवका म्हणून विनंती. आमकां तावड सांगल्या म्हणके यावत्तू हे यात्रेक आमी 4 म्हयने सुरवे ऑगस्ट म्हयन्यांतू प्रथम जावन तिगेल घरकडेन आयले तिने तिगेल पुरा भोंवले हांगा खातीर तिने मस्त दिवस रात्र म्हणलें म्हणके आमकां मस्त फीडबॅक आतां पल्ला जावं ते रणव म्हळ्यार जाग्याकय तातूंत तिकाय इंट्रस्ट आसा तिणें मस्त पुस्तकांनी वाजून आमकां सायंटिफीक दाखोवन तिणें तशी तिगेल बामणान प्रसेंट शेणै तो रेडिओलॉजिस्ट हांगा आसा लास्ट 8 वर्स तकून आगोर प्रकाश शेणै म्हळ्यार आमगेले बॉम्बेंत आसता आमगेले मंडळाक मस्त ताणें कॅनरा बँकांत रिटायर्ड जावन सुरवे VRS सुरवे मस्त गणपतीचे एडवर्टायजमेंटाक कलेक्शन केलेलें आसा. वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा. हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा. हरे वेंकटेशा गुरु वेदव्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा. ಗುರುಚರಣ ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರುಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಹರಿಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता. हरि जन्मदाता गुरु ज्ञानदाता हरि अन्नदाता गुरु मानदाता. हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता. हरि शक्तिदाता गुरु मुक्तिदाता. हरि गुरु ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ. ಹರಿ ಗುರು ಸೇವೆಯಲಿ ನರ ಬದುಕು ಕೃತಾರ್ಥ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त. हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त. गुरु समाधानी समर्थ अमृत हस्त.
हरि सृष्टिकर्ता उदारी सर्वशक्त गुरुविरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता गुरुविरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता सहनशील श्री हरिया आप्ता गुरुविरक्त सहनशील श्री हरिया आप्ता गुरु तोरुव ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿ ದರ್ಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲಿ ಹರಿ ದರ್ಶನ ಖಚಿತ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಧನ್ಯನಾದೆನಾ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನಾ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ದಂಡಕ ಮಂಡಲ ಕುಂಡ್ರ ಶೋಭಿತ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನ ದಾಸರ ದಂಡಕ ಮಂಡಲ ಕುಂಡ್ರ ಶೋಭಿತ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನ ದಾಸರ ಕಂಡು ಧನ್ಯ ನಾದೆನಾ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನಾ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಗುರುಂ ಭಜೇಹಂ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಗುರುಂ ಭಜೇಹಂ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಗುರುಂ ಭಜೇಹಂ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಗುರುಂ ಭಜೇಹಂ काषाय वस्त्र सुंदर वेश श्रीश बकुतिय तेज प्रकाश काषाय वस्त्र सुंदर वेश श्रीश बकुतिय तेज प्रकाश दास जनरा क्लेश कळेवा दास जनरा क्लेश कळेवा काशी मठದ ಗುರುಗಳ ಪಾದವ ಕಾಶಿ ಮಠದ ಗುರುಗಳ ಪಾದವ ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನ
ಸ್ತುತಿಯ ಮಾಡುವೆ ಯತಿರಾಯ ಕೊಡು ಸನ್ಮತಿಯ ಅತಿ ವಿನಯದಿ ಸ್ತುತಿಯ ಮಾಡುವೆ ಯತಿರಾಯ ಕೊಡು ಸನ್ಮತಿಯ ಗತಿಯು ಎನಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಗತಿಯು ಎನಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಾಣಲು ಪತಿತ ಪಾವನ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಾಣಲು ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಕಂಡು ಧನ್ಯನಾದೆನ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ದಂಡಕ ಮಂಡಲ ಪುಂಡ್ರ ಶೋಭಿತ ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷನ ದಾಸರ ಕಂಡು ಧನ್ಯ ನಾದೆನ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಕಂಡು ಧನ್ಯ ನಾದೆನ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುಗಳ संयमीन्द्र गुरुं भजेऽहं 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 श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र
भक्तवत्सल गुरु शक्त योगीन्द्र श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगीन्द्र राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगीन्द्र श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परम उदार गुरु सच्चिदानंद करुण सागर गुरु सच्चिदानंद परमहंस गुरु सच्चिदानंद परम पूज्य गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परमानंद गुरु सच्चिदानंद परात्पर गुरु सच्चिदानंद परम पावन गुरु सच्चिदानंद परम प्रकाश गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु
सच्चिदानन्द ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द भक्त कल्पतरु सच्चिदानन्द शक्त सद्गुरु सच्चिदानन्द भक्ति प्रदात गुरु सच्चिदानन्द श्री हरिदास गुरु सच्चिदानन्द ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानन्द संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य
जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा